Jaka's monan, Jaka's kalsan, Tushinu karami yetao. Jaka's monan, Jaka's kalsan, Tushinu karami yetao. Tukavondum naman korun, Tushakal saksun tusinchak, Jaka's monan, Jaka's kalsan, Tushinu karami yetao. Jaka's monan, Jaka's kalsan, Tushinu karami yetao. Sogran Deobara Dishliu, Aicha Misan, Amikel Primagia, Kajitan Fernandes, Achotem Passat. Tocente, Francis Judas Fernandes, Achotem Passat, Davandaga Penvele, Aitin Varsambatat. Tocente, Davargan de Misabredapla Zolmandisa, Hilaro de Lima, Davantajer, Ashurad Galun, Kurat Penbalaki Demon, Amia Misan Maguia. Baba Chen Puta Chen Puyatan Chen Navi, Amen. आमच्या स्वामी सुखाची कृपा दबत समोग विधात्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिचा बिने बाबेनो आज महिन्यात सोपेलो शुक्रार दीस जुच्या काडसार उसण दिवन आमचो मोग ताज्या ताईन दाखोव जुचे काडीस आमच्या मोगार नासता दीस रात देव बाबा मुखार प्रार्थिता आमच्या पासून आमची काकूत करूं मागता आमी चुकता देवा अपमान करता पातकांत पडटा तेन्ना जुचें काडीस दोयाळ काडीस दुलोप काडीस आमच्या पासून विनंती कर तर ह्या काडसात सभे आमी सदांच उपकारी जावन मोगान मोग फारीक करूंक आमकां आदार ह्या दिसान बापा लागीं मागुया. जायतपण चुकले देखून आमच्या जिवितांत देवाचेर एकामेकाचेर सबार भासांनी काळजा पडोन हे वेळार बापा लागीं बोगसोळे मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पदकी सर पळयता देवाक आनी तुमकां बाबा सगळें हांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बेगीन सुदांत मारी सगळ्या देवदूतांक भक्तां आनी तुमकां बाबा बनिनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती म्हूण प्रार्थना मागता. सर देव आमची काकूत करून आनी आमची सगळीं पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजोडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. कोटेपणाच्या कडोकांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. भगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जिये शिकोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं टगरादेवचे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सशनाय. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सारा 127 वर्सां जियेली. कानान देसांत
किर्यात आर्बा व हेब्रोन गांवांत ती मेली आनी अब्राहम तिचें दूख करून रडलो. मोडयार सुरचिलो उठून अब्राहम हितीतांच्या पुतां कडेन उलयलो. ताणें म्हळें, हांव एक पोरको मनीस आनी तुमचे मदीं हांवें ठिकाण केलां. म्हजे मेल्ले बायलेक व्हरून पुरूंक तुमचे मदीं एक पुरपाची सुवात म्हाका दियात. ह्या उपरांत कानाच्या देसांत माकपेलाच्या शेतांत मामरे फुड्यान ताणें आपले बायलेक समाधींत निकिपिली. आतां अब्राहम वर्सांनी चेपोन चड म्हातारो जाल्लो आनी सगळे वाटेन देवान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपल्या घरांत सर्वां मदल्या जाणट्या सेवकाक आपल्या सगळ्या आस्ते मोलाच्या कारबाऱ्याक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हज्या जांगळा पोंदाक दवर. आतां हांव रावतां त्या कानानकार लोकांच्या दुवा मदली म्हज्या पुताक बायल विचून काडचो न्हय म्हूण सर्वेस्पराच्यान, सगळीच्या देवाच्यान आनी पृथ्वीच्या देवाच्यान तुवें सपूत घेतलेलो म्हाका जाय. परतेंच जाल्यार म्हज्या देसांत आनी म्हज्याच घराण्यांशी वच आनी म्हज्या पुता इजाकाक एक बायल विचून काड. सेवकान जबाब दिलो, घडये ती बायल ह्या गांवांत म्हजे बराबर येवंक कबूल ना जायत. तशें जाल्यार ज्या दिसांतावन तूं आयलाय ते देसांत ते देसांत तुज्या पुताक हांवें परतून व्हरचो. अब्राहमान म्हळें, पळय, म्हज्या पुताक तुवें केन्नाच व्हरूं नाका. सर्वेस्परान, सर्गीच्या देवान आनी पृथ्वीच्या देवान म्हज्या बापायच्या देसांतलो आनी कुटुंबांतलो म्हाका भायर काडलो आनी हो दीस म्हजे सोस्तीक दितलो म्हूण ताणें सपूत घेतलो. आतां थंयसरली म्हज्या पुताक एक बायल तुवें वेचून काडूंक तो तुजे मुखार आपल्या दुताक धाडटलो आनी ती बायल तुजे बराबर येवंक कबूल ना जाल्यार म्हज्या सपुतांतलो तूं सुट्टलोय. कितेंय जावं म्हज्या पुताक मात तुवें परतो व्हरूं नाका. इजाक नेगेबांत जियेतालो. एकदां तो लहाय रोयची बांय आसा त्या ओरोण्यांत आयलो. सांजेच्या वेळार शेतांत भोंवडी मारतालो तेन्ना ताणें आपली नदर उबारली आनी उंटां येतात तीं देखलीं. रेबेकान दोळे उबारून इजाकाक पळयलो. आपल्या उंटावेली तिणें उडकी मारली आनी सेवकाक विचारलें, शेतांतल्यान आमकां मेळूंक येता तो कोण? सेवकान जबाब दिलो, तो म्हजो धोनी. तेन्ना तिणें रुमालान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इजाकाक सगळी खबर सांगली आनी इजाकान रेबेकाक आपल्या थंबूंत व्हेली आनी तिका आपली बायल करून घेतली आनी ताणें तिचो मोग केलो. आनी हे भाशेन आपल्या आवयच्या मरणान ताका दूख भोगलें ताचे सुवातेर ताका बुजवण मेळ्ळी. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत नासतलो. सर्वेस्पराच्या बलिश्ट कर्तृत्वाचें कोण वर्णन करीत, कोण ताची फावो तशी किर्ती गाजयत. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात ती सगळीं भागी. तुजे पोलचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो.
म्हजेशी ये म्हाका दार दी तुवें वेचून काडल्याचें सूख म्हाकाय भोगूं दी तुजे पोजेच्या संतोशान म्हाकाय संतोषभरीत कर तुज्या दायजाचे वडविकेंत म्हाकाय वांटो दी सभाक सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो उद्गाराक उबे रावया Soy solo esperar, soy solo esperar, soy, 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 soy. Soy solo esperar, soy solo esperar, soy, 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 soy. पोस्टल्यांदो तुम्ही बाबाट बार वर्तल्यांदो तुम्ही म्हजेशी यात सगळीं हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता Soy solo esperar, soy solo esperar, soy, 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 soy. Soy solo esperar, soy solo esperar, soy, 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 soy. सुरेशपूर तुमचे सभे आसूं तुमची सवय असो मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे सुवर्तमान मोहिमा तुका सोमिया आनी थंयचो चलत वेताना जेसून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवांच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें म्हज्या पाडल्यान ये आनी तो उठून ताच्या पाडल्यान गेलो तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सभा दोन मुर्सुदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेसू आनी तांच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले हें पळोवन फारिसांवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें दोन वर्सुदारां आनी वायटव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें हें आयकून जेसून जबाब दिलो बरी आसुल्यांक न्हय पूण वायटकारांक ही वैजाची गरज वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात म्हाका बोली नाका दोयासाय दुबावीण सुगुण्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां जेजू क्रिस्ताचें सुवर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता म्हज्या भयणी बाबायनो देवाचो मोग केदो आनी सगळ्यांताय एक सारको हें सत उगडापें करूंक जेजू आयज आमकां उलो मारता जेजून आपले शीश एकठांय करतना सोदून काडटना बऱ्यांक भायगोंतांक शिकलोल्यांक समाजांत व्हडले मान जोडटल्यांक असल्यांकूच न्हय असल्यांक न्हय पण तें जाल्यार ल्हानांक गरिबांक शिकोवप नाशिल्ल्यांक उण्या भाशेन उण्या मानाच्या मनशांक पातक्यांक म्हण आमच्या म्हणून येता समाजांत पातकी आसल्या तसल्यांक पर्यंत जेजू एकठांयता आपलो पडला करून आपयता हे वरवीं तो दाखोवन सोदी देव सगळ्यांचो एक सारको मोग करता आमी चुकल्यार पर्यंत पातळ पासून केल्यार कितली पातकां आमी केल्यार देव आमकां भोगसूंक तयार देव काकुचार देवाचे काकुतीक शीम मेरना सदांच तयार तो आमकां भोगसूंक आनी परतून आपले वेंगेंत घेवंक दुसऱ्या उतरांनी स्वर्गार सगळ्यांक आमंत्रण आसा
पडल्यांक शिकलोल्यांक गिरेस्तांक जुदेवांक ह्या जातीच्या त्या जातीच्याच मनशांक अशानूय सगळे दर एका मनशाक खंयचोय तो जावं कसलोच तो मनीस जावं देवान ताका आमंत्रण दिल्लें आसा सुरूच्या राज्यांत येवन सासणाय सूख भोगूंक हें जेजू हें सत उगडापें करूं सोदी आनी पासत आयज पळयता आमी दुसऱ्या वाचपांत एका मांडवीर बशिल्ल्या भौशीक पातकी म्हूण वळखताले पब्लीक सिनर्स ते कित्याक लोकांक फोडयताले नागयताले ते पासत तांच्या बराबर लोक भोंवनासलो तांच्या बराबर जेवणाक बसनासलो तांच्या सांगात करिनासलो गरजेक म्हणल्या भाशेन तांचे वेताले पयशांची गरज पडटा तेन्ना पूण जेजू असल्या एका मनशा मातयेव मांडी बसलो आसा तो एक भाशेन हें वायट दंडो म्हणल्या भाशेन कोत्ताना ताका आपयता म्हज्या फाटल्यान आनी तो मॅथ्यू सगळें साणून आपलो धंदो सगळें फाटल्यान सोडून जेजूच्या फाटल्यान घेता आपल्या घरांत ताका जेवण कोत्ता ताच्या मनाक आनी थंय जायते व्हडले व्हडले मनीस येवन जेजूक पळयतात तो कितें करता पळय पयलीं करून तो हे पांच मनशागे जेवणाक गेला ताच्या बराबर बसून जेवता खाता हें तांकां मानून पूण पोतें जेजू तांकां सांगूं सोदी पातक्यांक की देवाची गरज पातक्यां पासून आपूण आयला पातक्यां पासून कुसार मरतलो पातक्यांची सोडून करूंक आपूण बापान धाडला हें कार्य करूंक तेच्या जिविताचो मुखेली हेतू हें तांकां दाखोवंक सोदी आनी पासत जेजू तांची पर्व करून तांच्या तोंडार मारता तांच्या मनां उतरां उलोवणें एक समजून जाणा जावन म्हणटा वायट्या काराकी वैजाची गरज पिडेत पडल्यात वैजाशी वेता कोणूय बेश्टो कोण वचना फुडें पिशे थोडी वेता जाय बोगर आपूण बरी ना म्हणून पूण शाणो मनीस बरो आसल्या दोतोराशी वचना म्हणटा वायट्याक दुसऱ्यांक न्हय म्हणटात वैजाची गरज ना ते पासून म्हणून आपूण मनशाचो पूत आयला सुगुण्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक आपूण सुगुणांक आमंत्रण दिल्लें आसा ते घोडे स्वर्गाक पावतले पूण ओगुण्यांक पातक्यांक तांकां एक भाशेन उडास करून जेजू आयला ताणें सर्गीचें राज जोडूंक ताणें सगळे प्रयत्न करूंक गरज आपले पातक सोडून सुरूच्या राज्यांत भितर सर तर जेजूचें आमंत्रण आमकां सगळ्यांक आसा सुरूच्या राज्यांत सस्तें सूख भोगूंक आमी आयती जावया पातक सोडुया आमच्या पेल्याच्या पातकांचें फारीकपण दिवया दर सूख म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक हेंच आमच्या मनांत दीसभर घडोवन दी आमी आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवन सुरूच्या राज्याची आमी पुर्ती जावं सुरूच्या राज्य आमी जोडून घेवं आमी आनी दुसऱ्यांकूय आमी आदार दिवंक सुरूच्या राज्यांत भितर सर जेजूच्या काळजांताय ही विनंती करून ताकाच फुडें घालून आमकां बापाचो आदार त्या वावरांत आमकां मागुया
तुझेच ते खाशेले मोशे हात घे मोशे पाय घे स्वीकार कोरावताम कोशे तुझो मुndo porgot korum shukopor soplam dirum Tukas Papa Sol Moshe Dikau Tukai Ganye Tukas Papa Sol Moshe Tusheste Kokashele Mushabani Babani Amcha Balidan Surpada Bapak Manta Doslen Zamnu Magat हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक देवा तुझ्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय देखून ह्या संस्काराक फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा ह्या मागता आमच्या पुता येशूचे नवी आमेन सरस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काडसां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सरस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सरस्परा पवित्र बापा सोर पदार शासनाच्या देवा सोर काड्या सोरता क्रिस्त आमच्या शिम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो तिरसो आनी आमच्या फायद्याचो मगन आमी ताचें मरण समरमता जिफे बाबडटा ताचें पुनर्जन्मपण परगट्टा आनी तीर भरोशान ताचें मैबंद येण्याक ओतरेकता देखून आतां देवतां आनी भक्तां संगती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा परस्न पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र करवे मागता सांगती आमकां आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्ताची पूर्ण अनुरागा आपलेच कुशेन कश मरण सुसवेच्या आदी तनुडो घेतलो तुका दिन वचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समाश्ट घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समोर करची तेच परी जेवण जाता अशें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समाश्ट घेयात रातले पिया ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासली कोराचे रगत पातकांचें भक्षणे मेळचें तुमचे बसत समेत मनशां बसत ते वारवतले हें म्हज्या कुडासा करात Bawartaca gut porgotuja. Somniaci suami holokatao Anikal shigle piekao Tigle kalpi tu voivovan Jesu Amin tuše moron porgotao बाप्पा जुच्या मरणाचा अनपणा शानपणाचा आम्ही भक्तपणे उडास करता
आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिलो आसता. आनी जेजूची कुडे रोगो शेवतेला आमी समजताय पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलिपनेरी आमच्या विस्मू सायबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनाचो परवस मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आत्मार मरे देवाची माये संगाती बायग्योत तुजे तुजो पोती बायग्योत धरता आनी सर्व करीत काम मानल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आमकां सस्ताच्या सुखांक वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं जेजू सांगता जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पळयदार बापा स्रोंदोन वळख तुका सासणाच्या सासणाक जेजू चे काळीज दोयाड मोगाड तेवण बापाचें काळीज कितलें दोयाड काकूसा तें जेजू परगोडटालो शिकयतालो. तेंच दाखोवंक ताणें जायत दोड कन्यो आनी पेले सवे काकूय दाखयली. देवा एक भाशेन तो बापाच्या मोगाच्या काकूत स्वरूपकार जालो सगळ्या मनशा कडेन. तांचेच पासत ताणें आपलो जीव दिलो. तो फारीकपणाच्या मनान आमी संवसारांत जियेतना सगळें आमचें जिवीत सारूंक बऱ्यो कन्यो करूंक दोणवणूक जाताले दोणूय पर्यंत करून आमच्या पेल्याच्या पातक्या फारीकपण जोडूंक जेजून शिकयल्या मागण्या वरवीं बापाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजो राज आमकां तुजी गोशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो कित्याक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्या आमकां दी. सरूच्या सुखाक आमच्या सोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकाली सुटोय सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा ताजीच सासणाच्या सासणांक. स्वेज क्रिस्ता तुवें तुज्या दुरोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजें कशें पोरपणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जशें येताय अंधराजोड चलयताय सासणांच्या सासणाक. आमेन. सभेची शांती काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शल्ये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शल्ये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शल्ये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. येजूच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोबिया तुजे भितर येवचें म्हाका फावना तुजे खातीर म्हाका भलायकी मेळटली.
लोक संपर्क साधना वरवीं हे मिसान वांटो घेतलें पासत आमी कितें ते मागणें ओतमीक कमिन्या आमी म्हणटा. मोशे जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jesu maka tuji goros Sute somi so sherudo Uja vivia movis lecem Ją tracolum volubicem Uja vivia movis lecem Ją tracolum volubicem Tuji bogor makna dziwi Nam Bol Jesu kani botwi Tuji bogor makna dziwi Nam Bol Jesu kani botwi प्रार्थूया. सरस्परा आमच्या बापा जुच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणांक तोखता तसलो फळ आमी काडूं. ह्या मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. सरस्पर तुमच्या सवे आसूं. तुमची सवे असो सोर पवित्र देव बाप आनी पुते पत्म तुमचे आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. वचूनयात सगळ्या जिवीतभर आमच्या पदकांचें फरेपण दिवं सदांच आयते आसूं जुच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार Wocuja Chrysta Shantin wocuja Wocuja Chrysta Shantin wocuja 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 Chrysta Shantin wocuja Wocuja Chrysta Shantin wocuja Wajkotowian boksuja Nusmana Queen Maruja Jesu Joshi Cornel Nevarangaluja Nekalismo Nansolia Wocuja Chrysta Shantin wocuja Wocuja Chrysta Shantin wocuja 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 Chrysta Shantin wocuja Wocuja Chrysta Shantin wocuja
शिकालसा तुझ्या
सुम्यान आनी आमच्या सुरवंडरान आमकां मोगान आपयल्यांत. ताचे मोगाचें आमंत्रण स्विकारून आमी तशा मोऱ्यांत आयल्या. हो शुभ आनी बागी वेळ तेच जेजूक आमी उदार मोगान दिवया. ताच्या पांयाशी बसून तो आमकां कितें सांगूंक सोदता तें चिंतान आयकून आनी ताका आमचो मोगाचो जबाब दिवन ह्यो घडयो भोक्तीपणान सारुया. बो मोगाच्या जेजू, हे पवित्र वेदीचेर कुंड्याच्या रुपाखाल तूं आमच्या फुड्यान आसाय म्हूण बाबाडतान आमी सोत मानता. तुज्या व्हडा मोगान पवित्र संस्कारांत दीस रात तूं आमचे मोदें आशीर आसाय. पूण एकेरीत भाशेन ह्या पवित्र वेळार तुजी मोगाची भेट आमकां दिवंक तूं आयलाय म्हूण आमी बाबाडतान ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपट पडून आमी तुका नमस्कार करता. थोडो वेळ ओगेपणान जेजूक आमी बसूया, ताका नमस्कार करुया. जेजू, तूं आमचो प्रकाश आनी आमचो पोरजोळ. तूं मधुर संगीत, तूं गोडवायेचें मोव. तूं आमच्या आत्म्याची भूक भागयताय आनी आमकां सुबाम जिवीत दिताय. एकेरीत भाशेन तुज्या जिव्या उतरान आमकां तूं आमंत्रण दिताय आनी जिविताची वाट चलोवंक उजवाड फावो कोत्ताय. हें तुजें जिवें उतर आयकूंक आमचीं काळजां मोना आयतीं कोर आनी तुज्या उतराच्या उजवाडान आमचीं पावलां मारूंक आमकां वाट दाखय जेजू. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. आनी तुवेंचो चलत वेताना जेजून मांडवेर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिष्यां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिष्यांक म्हळें, 2 वसूलदारां आनी वायटव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसतात तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वयसाची गरज. वचात आनी ह्या उतराचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया आसाय.
दुबावीण सुगुण्याक न्हय पूण अगुण्याक आपोवंक हांव आयलां. देवाचें उतर हें देवाची ओळख. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमी जबाब दिवया. तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू. गायनाचो चेलो आंक D42. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या कोण्या. दुखेन आमी मोठा जेजू आमच्या ओंड्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवासा. ओरोण्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकां ठिकाण. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या कोण्या. दुखेन आमी मोरता जेजू आमच्या ओंड्या. ओरोनासाय दोंगरार सोड्यार जेजू आमची सुखांत विचार. आमची निर्भूल सोकुरी जेजू आमचे जिवीत चांचणी. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या कोण्या. दुखेन आमी मोरता जेजू आमच्या ओंड्या. माथ्यो एक गिरेस्त आनी आस्तीक दोन वसूलदार आसलो. दिसपट्टी आपले मांडवीर बसून जुदेव लोकांचे दोन तो घेतालो आनी रोमी सरकाराक फारीक कोत्तालो. रोमी सरकार जुदेवांचेर राज चलयतालो आनी मातयो तांचो कारबारी कसो वावुरतालो देखून लोक ताका विस्वासघातकी ट्रेटर कसो वायट नदरेन पळयतालो आनी ताचेर झोळटालो. दुबाबा बिणे इतलो काळ ताचो हो धंदो चलयतना लोक ताचेर भिरगवतालो, तिडकेतालो आनी ताचो दुस्वास करतालो. जरूय ह्या फायद्याच्या धंद्यान मातयो गिरेस्तकायेन बोल्लोलो, तरूय मातेवाच्या जिवितान कितें तरी उणेंपण तो भोगतालो. दुडो गिरेस्तकाय आनी व्हडपण मनशाच्या जिवितान सगळेंच न्हय अशें ताका पुटोवन आयलें. जेन्ना जेजूची दोयाळ आनी मोगान भरलेली नदर मांडवीर बसून आसलेल्या मातेवाचेर पडली तेन्ना जेजूच्या दोळ्यांनी जें दुसऱ्या लोकांच्या दोळ्यांनी दिसूंक ना तें मातेवान पळयलें. जेजूची नदर रागाची दुस्वासाची न्हय पूण दोयाळ मोगाची ती मातेवान अणभवली. जेन्ना जेजून मातेवाक म्हजे फाटल्यान ये असो उलो मारलो तेन्ना मातेव
आपले कोचेरीचे मेज दुडू गिरेस्काय मान वडपण एका सुत्रान सगळें सोडूंक कबूल जालो. मनीस भायलें रूप पळयता पूण देव काळीज पळयता. जेजून लोका भाशेन मातेवाचो समाजांतलो दर्जो वो स्टेटस पळोवंक ना, पूण ताचे भितर आसलेलें भांडार पळयलें आनी ताका आपलो पाटलावदार जावंक विसून काडलो. जेजू आनी मातेवा मदें जाल्ले हे भेटे वरवीं मातेवाचें जिवीत सारकेंच बदल्लें. आतां ताचें जिवीत दुडवां स्टेटसा फाटल्यान न्हय, पूण जेजून परगटलेल्या देवाच्या राज्या फाटल्यान जालें. आतां मातेव आपल्या पासत न्हय, पूण जेजू पासत जिवंक ताचो हावेस जालो. अशें म्हणलोलें आसा, God does not call the qualified, he qualifies the called. अशेंच मातेवाच्या जिवितान घडलें. ताणें न्हयच जेजूचो लागशिल्लो पाटलाव केलो, पूण जेजूची बरी खबर परगटूंक ताच्या जिविताचें मिसांव जावन गेलें. अशें जेजून विसून काडलेल्या दुसऱ्या शिसा सभें घडलें ताचो पयत पुस्तक आमकां पुरावो दिता. जेजू सवें आनी ताचेच पासत आपलें नवें जिवीत माथेवान एका जेवणांतल्यान समोरुमलें. ह्या जेवणाक जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर आपल्या इश्टा मित्रांकूय ताणें आमंत्रण दिलें. समाजाचे नदरे मुखार पातकी आनी वायट चालीचे मनीस म्हूण लेखतालेत, तांचे बरोबर जेजू जेवणाक बसला तें पळोवन फारिझेव गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हणूंक लागलेत, दोन वसूलदारां आनी वायटव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून तांकां आनी आमकां आपल्या कार्याची वळख आनी आमच्या जिविताक म्हत्वाची शिकवण दिली. हांव सुगुण्याक न्हय, पूण ओगुण्यांक आपोवंक आयलां. म्हाका बोली नाका, दया जाय. पयली सुवातेर जेजूक आमचे उपकार आनी दिनवास आठोवया. आमकां फावो न्हय आसतनाय ताची पाटलावदारां जावंक जेजून आमकां आमंत्रण दिलां. आमच्या पवित्रस्नाना दिसा हें ताचें मोगाचें आमंत्रण स्विकारून आमी ताचो पाटलाव केला. ताची नीज पाटलावदारां कशीं दर दिसा जेजूक आमी केल्लें आमचें समर्पण न्हू सरुया आनी ताच्या पाटलावदारांक सोबना तें सोडून दिवन सोबता तसलें देव कृपेचें जिवीत जिवंक आदार मागुया. दुसरे सुवातेर जेजूची दोयाळ मायाळ नदर आपणावया. ताचे सवें सगळे भाशेच्यो अंतोरीच्यो वणटी मोडून वेतात. म्हणटच आतां जुदेव ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्र मनीस ना, दादलो ना, बायल ना, तर क्रिस्ता सवें आमी सगळीं एक. अशें जाल्यार आमकां दोशी करतल्यो सर भाशेच्यो वणटी मोडून एकामेका सवें मोगान इश्टागोतीन चलूंक वावरुया. आमी क्रिस्ताचे गुदाड कुडीचे सांदे आनी आमी सगळीं वेगवेगळीं जावनूय एकूच कूड घडटाव देखून रागाची, दुस्वासाची आनी दुबावाची दुर्गां मोडून ही कूड अदीक मजबूत करूंक पावलां मारुया. अदीक करून जीं अदीक ओस्कोत वो सांडलोलीं वो भायरालोलीं आसात तांकां पक्षपाताच्या दोळ्यांनी पळोवचे सुवातेर जेजूच्या दोळ्यांनी तांकां पळोवंक, तांचे सवें दोयाळ काळजान वागूंक आनी तांकां आमचे इश्टागोतीन भितर काडूंक आमकां लांब रोवन काळीज मागुया. तिसरे सुवातेर जेजूच्या मिसावांची आमी भागीदारां म्हूण ओळखून खोतखोतीत उर्बेन आनी उंचसाणीन बोल्लोलीं ताचीं पाटलावदारां आनी साक्षीदारां जावंक फुडें सरुया. माथेवान जेजूच्या उल्याक जाप दिवन न्हयच ताचो विस्वाशी पाटलावदार तो जालो, पूण खोतखोतीत उर्बेन बरोवन जेजूक आपल्या शिव वर्तमाना वरवीं दुसऱ्यांक परगट केलो.
पोविस्नना दिसातावन आमी जेजूची मिशनार शीस मिशनरी डिसायपल्स म्हूण आमचो आतांचो पाप साहेब आमकां बोगोर बोगोर उगडास कोत्ता. जेजूचो धर्मदूत बागयोन तोमास जाची सेवाधर्मीक परब आमी फाल्यां सुमरमतांव दुबावांतलो भायर सरून जेजूचेर थीर गोड जाल्ल्या बावडतान बोरे खबरेचो उर्बे उरीत पोरगोटणार जालो. आतांच्या काळार आनी आतांचे परिस्थितींत असल्याच उर्बेवरीत शिसांची गरज. जेजूची बरी खबर परगटूंक आमकां मेळटात त्या जिनसाबार सोयीगांचो फायदो काडून जेजू पासत आनी ताच्या राज्या खातीर आमी जियोंक त्याच जेजूची कृपा आमकां ह्या वेळार मागुया. जेजू आमकां आयज आनी सदांकाल आपलो विस्वाशीपणान पाटलाव करूंक आपयता. ताचे उल्याक जाप दिवन ताची विस्वाशी आनी उर्बेवरीत पाटलावदारां कशीं चलूंक कृपेचो आदार मागून आमची मागणी ताचे सोबें आतां उबारुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. सुमया तुजी विस्वाशी आनी उर्बेवरीत पाटलावदारां आमकां कोर. म्हणुया सुमया तुजी विस्वाशी आनी उर्बेवरीत पाटलावदारां आमकां कोर. पवित्र सुबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्लें आपोवणें क्रिस्ताचें उदार आनी अमोलीक देणें म्हूण ओळखून आपल्या आपोवण्यांक सदांच विस्वाशी रावूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. सबब सुमया तुजी विस्वाशी आनी उर्बेवरीत पाटलावदारां आमकां कोर. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक मेळ्ळोली जुट्टी देवाचें आपोवणें म्हूण जाणो जावन आपलें कार्य प्रमाणीकपणान जापसालदारकेन आनी विस्वाशीपणान चलोवन देवाचे विस्वाशी कारभारी आनी पोरजेचे खालती सेवक ते जावंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सबब सुमया तुजी विस्वाशी आनी उर्बेवरीत पाटलावदारां आमकां कोर. आपलो पाटलाव करूंक आपयतल्या क्रिस्ताचो ताळो आयकून ताची विस्वाशी आनी उर्बेवरीत पाटलावदारां कशीं दिसा दिसपटी चलोवंक आनी ताचें राज बांदच्या सामान्य कार्याक आप कुशेन आनी उदार काळजान खान मारूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. सबब सुमया तुजी विस्वाशी आनी उर्बेवरीत पाटलावदारां आमकां कोर. दुसऱ्या सवें उदी करून समाजाचे देगेर आसलोल्या सांडलोल्या आनी भायरालोल्या सवें जेजूच्या दोयाळ मोगाची रूपकारां आमी जावंक आनी तांकां आमच्या बागा घेवन आमी सगळीं एकाच मनीसपणाचो वांटो म्हूण दाखोवंक देवा लागीं मागुया. सबब सुमया तुजी विस्वाशी आनी उर्बेवरीत पाटलावदारां आमकां कोर. जेजूचें आपोवणें मानून घेवन जायत्या तरणाट्यांनी ताचे व्हड आनी विशाळ मोळ्यांत वावरूंक खोशे मनान आनी उदारपण दाखोवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. सबब सुमया तुजी विस्वाशी आनी उर्बेवरीत पाटलावदारां आमकां कोर. कोरोना व्हायरस पेस पिडा येवन जायत्यांचें जिवीत आल्लां. जायत्या गोरेब्यांनी भिरांत दूख आनी संकटाचे प्रसंग भितर सरल्यात. हे पिडेक सांपडून कश्टवतल्यांक बरी भलायकी, हे पिडेक बोली पडून मरून गेल्ल्यांक सर्गीचें सूख आनी आमा समेस्तांक हे पिडे मेकळी राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. सबब सुमया तुजी विस्वाशी आनी उर्बेवरीत पाटलावदारां आमकां कोर. पिडेवंतांची आनी अदीक करून कोविड-19 पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा कोत्तेल्या वैजांचेर, नर्सींचेर, भलायकी अधिकाऱ्यांचेर, आप कुशेन सेवा दितल्यांचेर आशिर्वाद घाल आनी तांचे मोगान, दोयाळायेन आनी निस्वार्थीपणान केल्ले सेवे वरवीं पिडेस भावां भयणां देवाचो दोयाळ मोग अणभवूंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सबब सुमया तुजी विस्वाशी
आनी उर्बे बोरीत पाटलावदारां आमकां कोर. हे वेळार ओगेपणान आमचे जण एकल्याचे गोरजो जेजू थंय आमी आतां उबारुया. आमी उचालली सगळी आमची मागणी आनी आमच्या काळजांतले सगळे आवंडी आनी ओतरेक एक करून शिजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान सर्गींचे बापाक आमी उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रार्थुया. सुमया जेजू क्रिस्ता, आमच्या सुमया आनी आमच्या सुरबुंडराक आमच्या पवित्र दिसा तुजीं पाटलावदारां जावचें देणें तुवें आमकां फावो केलां देखून आमी तुका आर्गां दिता. तुजो ताळो दिसान दीस आयकून आमच्याच खुशयांक पाट करून तुजेच खोशेक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी तुजी विस्वाशी पाटलावदारां आनी तुजे बरे खबरेची उर्बेवून परगटणाऱ्या खोशी चलोवंक आमी आमचेंच तुका समर्पण कोत्ता आनी हें आमचें समर्पण कोणवळायेन मानून घे म्हूण मागता. जेजू तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक. आमीन. पवित्र संस्काराक आमी दुपायतना आमी गीत करुया. संस्काराक इतल्या व्हडत्या गायनाचो चेलो अंक R35. संस्काराक इतल्या व्हडत्या सासनांक मान करता सोडून दिवना देवरीती सेवा दोनो होदोता सोयलाचे विशयाचे Gospodak dotanuka Tirvado vam sobava Soy vorte vishoy dinya Priticha papamsha Zoy diron protakacha Murkotun kazantona Vadoya vakanoya Usolatan shemotlo Mogacha bovidaknya Samsarko kalpepona Alleluia, sasna, sasna. Amen. प्रार्थुया. देवाय कौशा पंच संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोन्नाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना
तुझे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताव देशी तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. Amen. Moso padla koru, tusi kusi salia, tu sopuri suba, soye moshe patlia. Moso padla koru, tusi kusi salia, tu sopuri suba. Soye Moshe Pavla, Apnasia Jivatso, Zomunismo Kota, Aplosiu Koreanis, Tosas Nagobraita, Apnasia Jivatso, Zomunismo Kota, Aplosiu Koreani, dosas na ognajka.